मानिवंत आग्नेल समुदायेन मिसां फुडें व्हरूंक नमुनो हो 8व्या नोवेनाचो विशय. जेजू जिवो आसलो तेन्ना सगल्यांक बरें करीत वेतालो. ताची शिकवण आनी ताचें जिवीत लोकांक आवडटालें आनी लोक ताचे फाटल्यान वेतालो. जेजून आपोस्लांचो एक समुदाय घडलो आनी तांकां संवसारांत देवाचें राज बांदूंक धाडलें. मानिवंत आग्नेल मिसांवां खातीर आमचे समुदायाक नमुनो. तुमी सगळीं ह्या 8व्या नोवेनाक येयात आनी आमच्या सांगाता मागण्याचे कार्यावळींत वांटो घेवन ताच्या सांत कोरोना खातीर आमची खोतखोतीत मागणी देवाक उबारुया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस आवडटा. ह्या मिसाची इतेसांवां दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता रुसारियो कार्वालो उगे. ड्वेन दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता इजाबेला डेनिस दोनापावला. सीझर वेते क्रिस्ताबेला बरी भलायकी मागता इजाबेला डेनिस दोनापावला. दिनवासनेचे मीस वेरानो आनी वेनेसा पेरेरा नेरूल. यादनिकाक येवकार दिताना सगळे आमी उबी रावन सुरवातीचें गीत गावया. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्यानू आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार ह्या नोवेनाच्या मिसांत वांटो घेवंक. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल
समुदायांत मिसांव फुडें व्हरूंक नमुनो. आपले बापाचें मिसांव फुडें व्हरतना जेजून लोकांचो समुदाय बांदलो, तो गोठ केलो आनी समुदाया वरवीं जेजूचें राज बांदपाचें मिसांव फुडें व्हेलें. मानेवंत आग्नेलान मिशनार कसो आपल्याक पाठयला त्या त्या गांवांनी तांचो समुदाय गोठ केलो. बरीं क्रिस्तांवां कशीं जिवंक तांकां आदार दितालो. तर आमी जेजू क्रिस्ताची पाटलावदारां कशीं जेजूच्या पावलांनी चलूंक मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन समुदायांत जेजूचें मिसांव फुडें व्हरूंक आमकां ह्या मिसान खेरीत करपा मागुया. आनी मिसांत वांटो घेवंक पयले सुवातेर आमचें काळीज नितळ करुया आनी देवाचो मोग ओळखून घेवपाक सगळीं आमची चुकी आमी ज्यो केल्यात ताचें भोगसणें मागून हे मिसांत वांटो घेवंक आमी तयार जावया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पसत बागीव सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमचे सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसूंक आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. प्रार्थुया. सर पदवेदारान सासणाचे देवा, मनशाची काळजां आनी परजेची होक तुज्या हातांत आसा. आमच्या देशाच्या राजकारभारांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांच्या राजकारभारा खाल देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसरो गावं. सर वायटांतली गांवच्या सुदारणांक जावंक आनी आपआपल्या धर्मा प्रमाणे जियोंक समेस्तांक सत्या होक मेळूं. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी राजवळ चलयता सासणाच्या सासणाक. बागेवन पावलून रोमकारांक बरयलेली चिटी वेले वाचप. म्हणटूच भावा भयणीनो, देवाचे व्हड कोणवालायेचो उगडास करून तुमचे लागीं हांव मागतां तें हें: पवित्र आनी देवाक मानता तसले एक जिवी बोली कशी तुमचेंच ताका समर्पण करात. तुमची कोरी भक्ती म्हणल्यार हीच जावची. ह्या आतांच्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तुमी चलूं नाकात, पूण जशें देवान तुमच्या मनाची नवसोदणी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी. अशें देवाची खुशी कोण ती, कितें बरें, कितें ताका मानता आनी कितें संपूर्ण तें तुमी वळखूंक पावतल्यात. तुमचो प्रिती मोग दोंग नासलोलो जावं दी.
वायटाचो द्वेश दवरून बरें तेंच करीत रावात. कोरी भाव भयण म्हूण मोयपासान एकामेकाची अपुरबाय करून दाखयात. आपणा परस चड दुसऱ्यांक मान दियात. सोगल्या मनान बेसारमाय करिनासतना काळजाचे उर्बेन सोमयाची सेवा करात. तुमकां बरवासो आसा म्हूण कुशाल रावात. कोश्टा दोगदांनी थीर रावात. तांबो नासतना मागणी करात. गरजेक सांपडलेल्या तुमच्या भावा भयणींक मजत करात. वाटसुऱ्यांचो परामोस करात. तुमकां दुमाळो दितोल्यांक आशिर्वाद दियात. होय, आशिर्वाद म्हणटा. तांचेर शिराप घालूं नाकात. कुशाल आसतोल्यां बरोबर कुशाल जायात. दुखेस्त आसतोल्यां बरोबर दुखेस्त जायात. सगल्यांकूच एकेच तरेन मानान वागयात. गोरवान फुलोवन भोवूं नाकात, पूण ल्हानांक खालत्यांक लागीं घेयात. आपुणूच शाणी म्हूण चिंतू नाकात. कोणाकूच वायटान फारीक करूं नाकात, पूण सगल्या मनशाचे नदरेक कितें बरें तें करूंक सोदात. घोट्टा जाल्यार सगल्या लागीं शांतीन जिवंक तुमचे कडेन जाता तितलेंय करात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परा तुज्या गोपांत घालता. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. पोतून म्हणया. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व म्हणल्यार ना. म्हज्या दोळ्यांनी वडविकेची आशाय ना. वडविकेचो रस्तो हांवें धरलो ना. म्हजो हात पावना तसल्यो व्हड व्हड वस्तू हांव आशेना. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. म्हजें काळीज हांवें तोंड आनी शांत करून दवरलां. जशें दूद सोडलोलें भुरगें आपल्या आवयच्या हुस्क्यार, तसल्या सुपुल्ल्या भुरग्या सारकें जालां म्हजें काळीज. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव इस्रायेला, आतां आनी सदांकाळ. जबाब. सर्वेस्परा तुज्या गोपान म्हजो आत्मो शांतीन सांबाळ. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu वाटानी जिवितू जिविताचे वाटेर आमकां घाल. जेजू स्वतानी रस्तो तूं स्वताच्या रस्त्यार आमकां घाल. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजू देवाच्या राजा विशीं लोकां लागीं उलयलो आनी कोणाक बरें जावची गरज आसली तांकां ताणें बरी केली. दीस पडचो वेळ जालो आनी 12 जाणांनी लागीं येवन ताका सांगलें, शुभ वर्तमान सोरभोंवती नगरांनी आनी ग्रामांनी वचून बिराद सोडून आपणाच्या जेवणा खाणाचे पळोवचे खातीर तांकां धाडून दी. तर आमी हांगा एकसुरे सुवातेर आसांव. आनी ताणें प्रतिपाल केलो, तुमीच तांकां कितेंय दियात.
पूण ताणें अशें म्हणलें, 5 उणे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं आनीक कांयच ना. आमी वचून ह्या सगळ्या लोकांक पुरोशें जेवण विकतें घेतल्यार बी जायत. तर सुमार 5,000 दादले आसले. पूण ताणें आपल्या शिसांक सांगलें, सुमार 50 जम्यांनी तांकां जेवणाक बसयात. तांणी तशेंच केलें आनी सगल्यांक बसयली. तेन्ना ताणें 5 उणे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गार दोळे लायले, देवाक दिन वाचून ते मोडले आनी लोकांक वांटूंक आपल्या शिसां कडेन दिले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके एकठांय करून तांणी 12 पांटल्यो भरल्यो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणींनो, मानिवत आग्नेलाच्या जिविताचेर नियाळ करतना समुदायामध्ये देवाचो मोग कशे भाशेन वांटूंक ताणें दिलो तें हांव नियाळटालों. भुरगोच पाद्री जावन म्हाका अरुणाचल मिसावांक धाडलेलो आनी अरुणाचल मिसावांत जेन्ना भितर सरलो त्या लोकांची भास हांव नको आसलो न्हय म्हूण ताचो कल्चर म्हाका गमन आसलें. पूण हांव चिंत्तालो हें मिसांव म्हजें कशे भाशेन सुरू करूंक जाय तें. मानिवत आग्नेलाच्या जिविताचेर नियाळ केल्या उपरांत तो गांवांनी भोंवलो, लोकांक ताणें एकठांय केले, जेजूची शिकवण दिली, जेजूचो मोग वांटलो आनी हे भाशेन लोकांची काळजां जिखून दुसऱ्यांक ताणें कितें जाय तें तांच्या जिवितांत आत्मीक वरवीं ताणें दिलें. हेच नियाळून लोकांच्या बारार हांव शेताक वचूंक लागलो. सकाळची 5 वरांचेर उठून ती वेताली, कित्याक 3 वरांचेर ते सुवातेर उजवाड जातालो. आनी जायते फावटी हांव वेताना 1 वराची 1.5 वराची वाट हे लोकां सांगाताक चलतालो आनी ताचे लागीं विचारतालो की देवाचो मोग तुमच्या जिवितांत कशे भाशेन तुमी अनुभवतात, देवाची कार्य तुमच्या जिवितांत कशे भाशेन तुमी फुडें व्हरतात. आनी जायते फावटी हांव तांचे सांगाताक दीस सारतालो आनी तांचे बराबर दनपारचे तेच करतालो आनी हे भाशेन मागणें ताका हांव शिकयतालो आनी तांच्या जिवितांत देवाच्या मोगाची वळख दितालो. जायते फावटी म्हाका दिसतालें की हे सुवातेर हांव आयलां कित्या खातीर. हे सुवातेर हांव आयलां जेजूचो मोग वांटूंक आनी जेजूक वरवीं हे मोगान तांकां एकठांय करूंक आनी तांच्या जिवितांत हें बरेंपण दाखोवंक आनी देवाची खुशी कितें तें तांकां उक्ती करूंक. नवी क्रिस्तांवां ती धर्माची शिकवण ताका नासली, पूण म्हज्या उद्देशी जें कितें हांव शिकयतालो ताचे उद्देशी ताका ही शिकवण तांच्या जिवितांत मेळ्ळी. मानिवत आग्नेलान देवाची शिकवण जायत्या जाणांनी हे भाशेन दिली आनी तांच्या काळजांनी देवाचो मोग पेटयलो. म्हजे मोगाचे भाव भयणींनो, हे खातीर म्हजें म्हणल्यार हांव 37 साक्रमेंतां उद्देशी बसतालो आनी मागणें करतालो आनी मागण्या उद्देशी हे लोकांक एकठांय करूंक जेजूचो आदार मागतालो आनी म्हणटालो, जेजू तुवें म्हाका ही सुवातेर हाडलाय, हे लोकांक एकठांय करूंक तांच्या काळजांत मोग वाडोवपाक तूं म्हाका वाट उक्ती कर. आनी खरें म्हणल्यार जायत्या लोकांच्या काळजांनी हो मोग पेटलो आनी उजवाडाची पोंटी तांच्या घरांनी कशी दिसून आयली. जेन्ना हांव सांजेच्या वेळार लोकांक भेट करतालो आनी तांचे सगळे मागणे करतालो, हो लोक खुशाल जातालो आनी म्हणटालो, फादर आमच्या गांवांत पाद्री नासलो पूण तूं येवन हो जेजूचो मोग आमच्या काळजांनी दाखयलो. आमी आमच्यो समुदायो गोठ करता, आमी जायती शिकवण देवाची घेतल्या आनी शिकवणे उद्देशी आमच्या घोराबे आमी गोठ करूंक वावरता. पूण जायते फावटी आमच्या जिवितांत एक कीड पातकाची उत्पन्न जाता आनी ती म्हळ्यार व्हडपण, गर्व
आनी हे भाशेन आमी समजता की आमी कितें करता ते समुदायांनी ती आमी सगळे जाणा म्हणून. पूण हो लोक जो लोक कांयच नको आसलो, तूं कितें सांगतालो तो बरे भाशेन आयकतालो आनी त्या उतरा प्रमाणे आपलो घोराबा बांदून हाडूंक तो फुडें आपली पावलां मारतालो. आयज भागीवंत पावलू रोमकारांक बुरोवन तेंच आमकां सांगता, बरें कितें आसा तें लोकां लागीं वांटात, वायट आसा तें सोडून दियात आनी दुसऱ्यांक एकवटान जियोंक सगल्यांक समाधान बराबर लेखात. आनी होच मोग आमच्या जिवितांत वाडोवपाक देव आमकां घोटाय दिता आनी बळ दिता. आनी तेच बळान तेच घोटायेन भागीवंत पावलून रोमकारांक शिकवण दिली आनी तांच्या जिवितांत जेजूचो मोग वाडोवपाक तांकां रस्तो उक्तो केलो. जेजू आज आमकां शिकवण दिता शिसां उदेशी. शीस नको आसले जेजूच्यान कितें करूंक जाता तें ताचे सांगाताक ते जियेले आनी जेजून जायत्यो वस्तू तांकां करून दाखयल्यो. पूण ह्यो वस्तू तांच्या जिवितांत आमी पाळूंक नात. आनी जेन्ना वेळ आयलो खरी वस करून ह्या लोकांची पोटाची भूक मारूंक जेजू पळयता हे शीस कशे भाशेन ह्या लोकांक आदार दितले ते. आनी तांचेच मदें प्रश्न घालता, तुमचे लागीं कितें आसा? आनी जें कितें आसलें तें जेजू घेवन पयली सुवातेर देवाक दिन वाजता, देवाक महिमा दिता आनी ताचे उद्देशी हें वांटूंक लायता. आनी सोमेस्तांक सगळें फावो जावंक आनी तांचें पोट भरून ती खुशालकायेन देवाक वाखाणटात. आमच्या जिवितांत जेन्ना देव आमकां दिता देवाक वाखाणूंक, देवाक आर्गां दिवंक भोव गरजेचें. तेन्नाच आमची समुदाय आमी गोड करतली आनी जेजूचो उजवाड दुसऱ्या सोबें वांटतली. हेच पाद आग्नेलान आपल्या जिवितांत जें केलें तें पयलें आपल्या घोराब्यांत तो शिकलो आनी घोराब्यांत आवय बापाय उदेशी जे मागण्याचें बी ताच्या काळजांत आसलोलें तें ताणें वाडयलें. आनी कितें आवय बापूय करतालीं ताणें देखलें आनी तेच करूंक तो फुडें सरलो. आनी हे सगळें करतना ताच्या जिवितांत मागणें ताणें गोड केलें आनी मागण्या उदेशी देवाचो मोग दुसऱ्यांक दिवंक ताणें आपली पावलां मारलीं. म्हज्या मोगाचे भाव भयणींनो, जेजू आमकां सगळें दिता जेन्ना आमी उक्त्या काळजान ताच्या लागीं मागता आनी आमचें जिवीत गोड करूंक आमी आमची पावलां मारता तेन्ना. आनी जेजूचेर विस्वास दवरून जेन्ना आमी फुडें वेता, जीं कामां आमच्या जायनात ती तो करून दाखयता. म्हज्या मोगाचे भाव भयणींनो, जायत्यो घडण्यो आसात जेजून ज्यो आमच्या जिवितांत दाखोवन केल्ल्यो आसात आनी जी शिकवण ताणें शिसांक दिली ती शिकवण आमच्या जिवितांत आमकां पाळूंक ताणें वाट उक्ते केल्यात. पूण जायते फावटी आमी आमचे मदें हो एकवट सांबाळचे सुवातेर दुस्मानकाय उप्रासलेली देखून येता आनी दुस्मानकाय वाडटा आनी चडटा. कित्याक आमचे सगळे एकवटाचें हात्यार ना. मागण्यान आमी जायते फावटी उणें जाता आनी तेन्ना हो एकवट आमचे सोंसिलो आमी उणो करीत पयस वेता. तो जेजू आज आमकां आमंत्रण दिता आनी पाद आग्नेल आमकां शिकवण दिता ताच्या जिविता उदेशी की आमचें जिवीत आमी कशे भाशेन मांडावळेर घालून आमचे समुदाय गोड करून आमचे मिसांव देवाच्या कार्याक आमी पावलां मारून फुडें वचूंक कशे भाशेन जाता तें. आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जातलें जाल्यार देवाची खुशी करपाक आमी पयलें पावल मारूंक जाय. तुजी खुशी करपाक न्हय पूण देवाची खुशी करपाक. आनी जेजून शिसांक शिकयलें देवाची खुशी कशे भाशेन करूंक जाता ती. आनी हे उंडी आनी मासली उदेशी ताणें ताका दाखोवन केलें की देवाची शिकवण तुज्या जिवितांत पाळटलो जाल्यार तुवें सॅक्रिफायस करूंक जाय, तुजें जिवीत जोरूंक जाय आनी तुजो मोग जो तुज्या काळजांत आसा व्हडपणान न्हय पूण ल्हानविकायेन देवाची खुशी करपाक तुवें पावलां मारूंक जाय. आनी हेच करूंक देव आज आमकां आमंत्रण दिता की आमचे समुदाय गोड करून आमचें मिसांव आसा तें कार्य जें आसा तें दुसऱ्या सोबें दाखोवन करूंक आनी एकवटान देवाचो मोग वळखून घेवन फुडें वचपाक. आमच्या जिवितांत जेन्ना असोगताय येतात त्यो असोगताय पोस करपाक जेजूच आमकां आदार दिता. हें आमकां मानिवंत आग्नेलान दाखोवन केलां. सगळें ताजें जिवीत जेजूचेरूच दवरलेलें आसलेलें आनी केन्नाच तो देवाचें उतर परगडटा तेन्ना मागणें करिनासतना देवाचें उतर परगटूंक वचूं नासलो. पूण मागण्यांतल्यान देवाची खुशी कितें तें वळखून घेतालो आनी तेच खुशींतल्यान घोराबे बांदून हाडूंक एकचार ताचे मदें दाखोवन करूंक
तो वावुरतालो आनी ताच्या ह्या जिविता उद्देशी आमचें जिवीत मांडावळेर घालूंक देव आज आमकां आमंत्रण दिता. तें आमंत्रण आमी स्विकार करुया आनी बरीं मनशां जावंक आमच्या जिवितान देवाची ओळख फुडें व्हरपाक ताचो आदार मागुया. सगळीं उबी रावया. येदे वेळार आमच्यो गरजो आमचे हुस्के जे आसात ते मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. आमचो जबाब जातलो. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमच्या धर्माच्या फुडाऱ्यांनी जेजूच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती समुदाय बांदून हाडून जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. आमच्या समाजाच्या तशेंच राजकीय फुडाऱ्यांनी पोरजेचें बरेपण वळखून ताचे पासत ते निस्वार्थी मनान वापरून आपल्याक विचून काडलोल्यांचो समुदाय बांदून तांचे पासत मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आनी आमची काकलूत कर. ल्हान क्रिस्ती समुदाय आमचे फिरगोजांनी आपल्या बावाटाची बरी आकारणी करून सगळ्या समुदायाच्या वांगड्यांनी सांगात येवन क्रिस्ती बावाट पयलो आपल्या कुटुंबांत आनी समाजांत व्हरूंक देवाची कृपा मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. देवान आमकां फावो केल्ली देणी समुदायाच्या वांगड्या सांगाता समाजाच्या आनी फिरगोजेच्या बरेपणा पासत वापरूंक आमकां बापाचें बळ मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कोर. मोगाळ बापा, आमच्यो गरजो आनी हुस्के तुजे फुड्यांत आमी घातल्यात. ह्या संवसारांत आमी जियेतना समुदाया मदें आमचो एकचार हाडूंक आनी जेजूक पयलो जागो दिवंक आनी आमचें कार्य फुडें व्हरपाक तूं गोठाय आनी बळ आमकां दी. हे आमी मागता आमचे सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. गोवा कोण्यो बारीक होलक्यो मुंड्यांक जाता जिवा पोसोन. म्हज्या बाबा भयणी वांगडा जेजू भितर जिवीत म्हजें मिसार भेटोंक जाता मनशां. जिवा उंडो पोसण कोरें मनशांक सोडूं जिवीत सोडूं कोशेन बापा जेजू सोवें हांव तुका जिवीत मोचें. मनशांक सोडूं जिवीत सोडूं कोशेन बापा जेजू सोवें हांव तुका जिवीत मोचें. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, तुका उलो मारतल्याचे मागणें आयक आनी तुजे पवित्र सभेचें देणें मानून घे. तुजी आपणायलोली भुरगीं करतात त्या पवित्र आत्म्यान सगळ्या मनशां बर अनीत आनी सोर तरेची ओतोर आनी वेगळोचार मोगा वरवीं सोंपोवन मनशा समाजांत शांती समाधान राज करूंक आनी सगळ्यांचें एक कुटुंब जावं
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं, तुमची सवय आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदार आनी सासणाचे देवा, सोर काणी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समळटा, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवंतपण फरगोडटा. तीर बरवशान ताचे मैमेवत येण्याक होत रेखता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Povi, 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 dolbarazzo, sorvespor tu, povi, 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 dolbarazzo, sorvespor tu, zorganizzo sarbolea, tužia svoj bolan. Utsorgi, tu kasojzo, sorvesporaši navieta, jeta takazu. Utsorgi, tu kasojzo. बापा, करस तूं पवित, तूंच सगळ्या पवितपणाची झोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सुसूक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नवे आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासा करात. बावाळताचो घोट परगोटुया. सुम्याची सुआमी होंडो खाता आनी एकाशी लेपी येता. तितलेच पावटी तूं वैभवायेसो, आमी तुजें मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितमेचेर विस्तारलेले तो पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाप्पा, फिलीप नेरी आमचे गवणी बाप्पा आनी सगल्या यान्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणाची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोतीन मेल्ल्यान समेस्तांक तुजे पळजोलेत मुकामोल पळोवंक फाव कर. आमाम समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माय सांगातेक तिचो पोती जुजे बागेवन धर्मदुतान आनी सरकालीन तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. त्यांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच शेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच शेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदोन आनी वैव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सरोडाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो एक रात आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भगोस. आनी आमकां तांडणीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडारा जेजू क्रिस्त जेण्याक आमी बरो वशानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन उतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जेताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Tam लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरीतले पिवून तादोशी जाया tam लागल्या ओतम्या जेजूशी येया सुकोन आसलोले सोरीतले पिवून दादोशी जाया तू
तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास जोड लागता जिवी जेजूशी या बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा जोड लागता जिवी जेजूशी या बारुबान दिवपी समाधान करपी तो एकलोच आसा तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास तुझेशी येता जेजू आमचेशी तू राव जेजू तू एकलोच आमचो विश्वास तू आमचो विश्वास बावर्तान आमी जेजूक शिवला घडीभर आमचे दोळे आमी बंद करुया आनी गुप्ती जेजू लागीं आमी उलोवया
उबी रावया. देवा मनशा कुटुंबाक नवो जीव दितेल्या एका उडयाच्या पोसणान आमकां मेळ्ळा. आपली स्तुती गोठ वयर करूंक सोदतेल्या लोकांक आदार दिवंक आनी तांकां फावो ती नितीन मेळूंक ह्या एकवटाच्या संस्कारा वरवीं खोऱ्या आनी निवास्ती मोगान आमची काळजां भर. हे आमी मागता आमचे सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. मोगाल भोवमेन खरेंच आमकां तुमची अपुरबाय दिसता. थंडेची कसलीच पर्वा करिनासतना भवार्थान तुमी हे पवित्र जाग्यार एकठवल्या. भवार्थान केलेली मागणी मानेवो तागना वरवीं देवान तुमकां फावो करची हीच आमची मागणी आनी आवडे. कांय कळोवण्यो मानेवो तागल्याचे मजतीन जायते जाणांक मागलेले उपकार आनी देणी फावो जातात. ती वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत येवन कळोवंक जाय. जायत ते स्वयंभावटी ओजापां जातात. तांची वैजकी वो मेडिकल पुरावे घेवन आयल्यार चड बरें. म्हणजे एक्सरे आनी हेर टेस्ट करतात तांचो रिपोर्ट पिडा आसली तेदनाचे आनी पिडा बरी जाल्या उपरांत हे रिपोर्ट घेवन वायस पोस्टलेशन ऑफिसांत तुमी येवचें. आमच्या सेमिनारिस्तांक तांच्या शिकपान आनी आकारणेच्या कामां खातीर आदार दिवंक कोणाकूय खुशी आसल्यार आमचें बसज डेस्क ऑफिस आसा. तुमच्यांनी तुमचें कंट्रिब्युशन दिवंक येता. कोंकणी बायबल डायरी आमच्या पावलांक उजवाड 2023 ती विक्रेक आमच्या पुस्तक शाळांत आनी इन्फॉर्मेशन डेस्क आसा हातूंत ती मेळटा. आमच्या पिलार संस्थेचें एक मासीक फादर आग्नेल्स कॉल आनी एक सातोडें वावरड्यांचो इश्ट उजवाडाक येता. ताचेर आमच्या मिसांवाच्या वावराची खबर आनी तरणाट्यांक मार्गदर्शन मेळटा. आमच्या ऑफिसा भायर कावंटर आसा थंय ते तुमच्यांनी घेवंक येता आनी सबस्क्रायब करून आमचे जेवेरियन पब्लिकेशन सोसायटीक तुमचो आदार दिवंक येता. पादंगलेच्या जिविताक लागू जातल्या वस्तूंचो म्युजियम कोंवेताच्या रुमान तयार केला. मागता तो आत्मीक नोदरीन आनी ध्यानीक मनान ताचो अनुभव घेवंक. आयज ब्रेस्तार नोव्हेंबराची 17वी रातची 9:30 ते सकाळीं फाल्यां 5 वाजता नायट विजील आसतलें. नायट विजील फादर मॅथ्यू, फादर जोझफ फेर्नांदीस पिलार आनी फादर ब्रदर गौरीश, ब्रदर ब्रायन चलयतले. जाता जाल्यार तुमच्यांनी ह्या नायट विजिलाक वांटो घेवचो. नोव्हेंबराचे 18वीर सांजचे 4 वरांचे मीस आमी पेडेस्तां खातीर पेटयतले. ते मिसार आमी सगल्यांक हाजीर आसलेल्यांक पवित्र तेलान मागतले. एक चोत्राय ह्या वर्साक पिडेस्तांचे स्पेशल पास आसचे नात. तर तुमच्या घरांनी कोणूय पिडेस्त आसतात तुमी तांकां पिलार हाडची ही आमची विनवणी. व्हीलचॅराची सवलत आमी केल्ली आसा. तशेंच त्या दिसाक सांजचे 5:15 मीस आसचे ना. तुमी जायत्यांनी उदार मनान आनी काळजान आमकां आदार दिला. जावं माटवाचो खर्च, जावं फुलां, जावं आमच्या मिसावांक वा आमच्या सेमिनारिस्तांच्या शिंकपान. तुमकां सगल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मानेवंत आग्नेला वरवीं देवा तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालचे ही आमची मागणी. मोगाल भवमिनो मानेवंत आग्नेल आमचो आस्कारी देवा मुखार. कित्याक आमच्या गरजां त्रासान आकांतान जेन्ना भवार्थान उलो मारता मानेवंत आग्नेल देवा कडेन मागून आमकां बरेंपण फावो करता. आयज आंतोनेत फेर्नांदीस पेर्नेतान आमकां अशें कळीत करूंक लायता. म्हज्या बाबाची एका दिसाक अकस्मात दाढी उसळूंक लागली आनी इन्फेक्शन कशें जावन ताचो गोमटो सुजलो. ताका म्हापसा डेंटिस्टागेर व्हेलो. डेंटिस्टान तपासलो आनी आमचे लागीं जावचें ना म्हूण GMCत धाडलो. GMCन ताका वखदां दिलीं आनी तीं वखदांनी बरें दिसना जाल्यार ऑपेरेसांव करचें पडटलें म्हूण सांगलें. ह्या कांताच्या वेळार भवार्थान मानेवंत आग्नेलाक उलो मारलो. ऑपेरेसांव नासतना म्हज्या बाबाक बरो कर आनी हांव आंगवण पोरगोट करतलीं. मानेवंत आग्नेलाचे मजतीन वखदांनी ताची सूज देंवली आनी तो बरो जालो.
देवान मानिवोत आग्नेलाक बेगीन सांताचो मान फावो करचो म्हूण आमी मागता मोगाळ भाऊमिनो एके भयणीचो भावार तिच्या आकांताच्या वेळार आमच्याय काळजा म्हणून जायत्यो गरजो घेवन हे पवित्र जाग्यार आमी आयल्या आमचो भावार्थ जिवाड करून नव्यानाच्या मागण्यांत आमी वांटो घेवया उबी रावया उपकार मेळूंक मागणे सर पदवेदार देवा आमच्या स्वर्गीच्या बाप्पा आमचे सोडवणी खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी वळखता आनी त्याच खातीर त्यो विचून काडलेल्या सेवकां उद्देशी वचून लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलूंक जाय हें दाखोवंक जो विस्वासी सेवक मानिवोत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिन वाचता आजचे पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानिवोत आग्नेलाच्या भाग्यवन जिविताची देख आमी घेवंक पावल्या प्रमाण काळजांतान मागता तशें जाता मानिवोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदभरीत जिवितान भागीदार जल्म दाखोवंक उपकार तुजी गरज भवार्थान फुडें घाल एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता मान्यवोत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणी उगोणीत काकुतीच्या देवा उगोणीत काकुतीच्या देवा सोरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोडपोर घडणेवदेशी मागता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची नावी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचें वडोपकार पादाग्नेल आमच्या इश्टा आमकां तूं सांडू नाका या परदेसान आमकां दार स्वर्गांत तुजो वागार गोंये आमचे बागीचे उंचा मोलाचे देणे पादाग्नेलाचे पायणे हालूंक ताका बाग मेळ्ळे गोंये आमचे बागीचे उंचा मोलाचे देणे पादाग्नेलाचे पायणे हालूंक ताका बाग